पळय तें काम न्हू सद्दां 3 आतां 7:30 चालू करता 3 बंद करता आनी हें आमकां खूब डिस्टर्ब जाता. हें डिस्टर्बन्स आमकां नाका आनी हें बंद जावपाक जाय. तिणी आख्खो दर्या कावर केला. तो दर्या कावर केला तो TCP ऑफिसान तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय इमिजिएटली. इतलेंच म्हाजें हें आसा सांगपाचें आसा. आमी हांगा बीच हिंगा खंडार म्हणून हांगा बांबोलीम खायता कडेन येयले ते सांगल्यार सुद्दां कशें आयकना. पुलीस कंप्लेन केल्यार पुलिसूय हांगा येता बेश्टो रिपोर्ट घेता वयता. हे लोता हांगा त्या गांवचे ते सदांच हांगा येवन तिंगाडे झगडटा तरी पूण ते कशेंच आयकना. रातचे खावूक जाता आनी ते स्टार्ट करता हांगा JCB सकयल करता. कित्याक हांव काल येवन हांगा पळोवन गेल्लो मागीर हांवें MLAकूय कॉल केलो. मागीर आयज परत येयलो पळोवपाक. पयल्यार JCB चालू आसा आनी आमकां पळयताच परत JCB वयर येयली. तेन्ना हांवें मागीर MLAक फोन मारलो. मागीर MLAन आतां आमकां मनीस धाडले पळोवपाक. सगळ्यांक येवकार आख्खे सगळ्या गोंयकारांक येवकार. तुमकां खबर आसतलें थोडे म्हयने पयलीं हिंगा एक प्रोटेस्ट जाल्लो आनी MLA विरेश बोरकर सांत आंद्रेचो आमदार रेवल्युशनरी गोवन्स आमदार तेणें हे जे काम सद्याक चालू आहा बांबोळे बिचार ते तेणें स्टॉप केल्लें आनी हो जो हें जें काम आसलें तें मागीर NGTन आमचे एनवायरमेंट क्लियरन्सान एनवायरमेंटाच्या डिपार्टमेंटान गेल्ले आनी ते मागीर ते नंतर मागीर कितें जालें तेंच्यांनी हे रिटेनिंग वॉल करपाक परमिशन दिली. आतां जे भाशेन हेंच्यांनी परमिशन दिली तेंच्यांनी थोडे क्लॉजीस घातलेले. कितें क्लॉजीस घातलेले की हे जे सगळे डेब्रीज आहा आमी तुमकां दाखयतले आतां आयज हे बिचाचें आयज कितें जालां तें हे जे डेब्रीज आहा तेंच्यांनी सांगलेलें की तुमी मॅन्युअल लेबर घेवन हे सगळे डेब्रीज काडचे म्हूण. सेकेंड कितें आहलें सिमेंट नॉन यूज ऑफ सिमेंट आयज ते पोत्तून सिमेंटूच यूज करता. आनी थर्ड आमकां खबर ना की TCPन आनी एनवायरमेंटान तांकां क्लियरन्स कशें दिलें. कित्याक आयज ही हायटायड लायनाचेर आहा हो मॅटर आजून कोर्टान आहा. कोर्टान आसुनूय हे आपणाची दादागिरी करून आपणाचें काम चालूच दवरलां. हेंच्यांनी काम चालू दवरलां तें ओके आहा पूण लोकांकूय डिस्टर्ब करता. जरी तो ते 7:30 काम स्टार्ट करता ते 3 रातचे 3 ते काम आपणाचें बंद करता आनी वयता. आतां तुमकां आमी दाखोवंक सोदता हेंच्यांनी आयज कितलें वायलेशन केलां तें. फर्स्ट वायलेशन आमी दाखोवया. हें आयचेंच आयज सकाळीं हेंच्यांनी आपणाक बेतो मारला. आपणाचें सगळें कितें मेटल आहा तें मेटल स्ट्रक्चर घातल्या आनी ऑलमोस्ट आतां तो तेंचो बाउंड्री आहा ग्रँड हायवेचो तो बाउंड्री आहा. ग्रँड हायवे बाउंड्री काडून ऑलमोस्ट 5 to 6 meters हे ऑलरेडी भायर येयल्या आनी हिंगा तेंच्यांनी आपणाचो कितें सिमेंट नाल्यार मेटल स्ट्रक्चर तेंच्यांनी ऑलरेडी घातला. हें आतां कितलें डेंजर आसा आनी हें आतां कशें खणलां तेंच्यांनी JCB घालून. आतां पळय हांव खूंय रावला हिंगा उबो हिंगा सकयल वयता. सो हें एक फर्स्ट आमकां दिसून येता वायलेशन. हे पळय पांय भितर वयता डायरेक्ट इतलें डेंजरस जालां हेंच्यांनी. फर्स्ट सेकेंड हेंच्यांनी सगळे डेब्रीज जे आहा पळय हे बिचार पोत्तून उडयला हेंच्यांनी. पोत्तून बिचाचें डिस्ट्रक्शन केलां हेंच्यांनी. आनी थर्ड जे आमी म्हणटा नो यूज ऑफ मशिनरी ऑन बीच हे ते तुमकां दिश्टी पडटा. JCB आहा थिंगा ते सायडीक JCB आहा ट्रक आहा चालूच आहा काम चालूच आहा. जेन्ना हो मॅटर आतां कोर्टान आहा तेन्नाय हे आतां काम चालू आहा. सो हेजेर आमकां कॉमन दिसता हेंकां लॉ हेंकां जे आमच्या गव्हर्मेंटाचें कांयच पडलें ना. हेंच्यांनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाक कितें दिवपाचें आहा तें ऑलरेडी दिलां आनी आयज गव्हर्मेंट हो ओगी आहा. सो मागता आमचे पोत्तून आमचे बांबोळे नावशे शिड्डोणकारांक कळ्ळें पोत्तून जागे जावचे. कित्याक हें काम आतां पोत्तून चालू जालां. एसेंब्लीन विरेशान उलयलेलें कितें म्हूण उलयलें हिंगा एंडेंजर्ड स्पिसीज आहा हिंगा एंडेंजर्ड एक्वेटीक स्पिसीज आहा तरी पूण एनवायरमेंट इज नॉट बॉदर्ड. एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाक कांयच पडलें ना. हो जो कोण आसलो पळय तो मिश्रा एकलो कोण आसलो एक चेअरमॅन तेणें हांकां परमिशन दिली. आयज तो आपणाचें परमिशन दिवन तो गेलो दिल्ली
कोणाक त्रास भोगचे पडटा, गोंयकारांक त्रास भोगचे पडटा. लता नाल्यार सावयो, आमचे सगळे जे कोण आहा बांबोळेचे नाल्यार नावशेचे, नाल्यार कोण हे बिचाक फ्रिक्वेंट विजीट करता तांकां आयज त्रास. जरी तर हे काम चालूच जालें, हो बीच आमकां दिसना आसतलो म्हण इन द फ्युचर. सो मागता सगळ्यां कडेन आमी परतून एकठांय जावचे. हे प्रोजेक्ट म्हाका दिसता इल्लिगली आतां परतून आतां आनीक भायर सरलेले आहा. सो आतां जरी तर तेंच्यांनी आनीक भायर सरलेले आहा, म्हाका दिसता सगळ्या विलेजा कडेन परतून रायट आहा हिंगा प्रोटेस्ट करपाचो आनी हे प्रोजेक्ट बंद उडोवपाचो. तांकां दाखय हां फूल डिस्ट्रक्शन कितें दाखय ते मशीन सगळें दाखय. फुडें तुम्ही पळय हे डिस्ट्रक्शन हे पळय कितले डेब्रीज हेंचे आदले वॉलाचे सगळे डेब्रीज आयज बिचार आहा. हे दाखय सगळे सिमेंटाचे डेब्रीज हिंगा पडलेले आहा तेंचे. हे आयज हायटाईड लायनाच्या भितर हे आपणाचें कितें कन्स्ट्रक्शन करता ते करता. होतो एक्झिस्टींग वॉल पळय तुमी, होतो एक्झिस्टींग वॉल आनी हे ऑलरेडी भायर सरल्या. हेवी मशिनरी ऑन द बीच हे अलाउड ना. सो हे कळ्ळें करता आपणाची कामां कळ्ळें. फोटो काड रे. हे पळय ऑलरेडी हायटाईड ऑलरेडी येवपाचें आहा. हायटाईड लायनाचे जस्ट बिफोर आहा. हे पळय मेटल स्ट्रक्चर हिंगा ऑलरेडी सिमेंट आहा भितर. हेच्या पोंचाक ऑलरेडी सिमेंट आहा. हो मेटल स्ट्रक्चर आहा फूल आनी भायर सरल्या ते. आतां फुडें सपोज केलें आनी आमकां मशिनरी दिसतलें. फुडें सपोज आनीक हांव मागता पुलीस आमचे आगचे पुलिसा कडेन तुमी हिंगा येवचे. जे कोण वर्कर्स आहा तांकां सांगचे हे काम बंद उडय. मागता एनवायरमेंट डिपार्टमेंट तो डायरेक्टर, PCP डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टर, तो डेप्युटी डायरेक्टर तुमी फाल्यां हिंगा आतां येवचे आनी हे काम बंद उडोवचें. इन्स्पेक्शन घेवचें, सायट इन्स्पेक्शन घेवचें. ऑल्सो मागता आमचे लँड एंड सर्वे रेकॉर्ड्स तुमी हिंगा येवचे आनी सर्वे करचे. हो बिचाचो सर्वे करचो कितलो एन्क्रोच केला हे ग्रँड हायतान आनी कितले भायर सरले ते. कित्याक आमकां अशें दिसता की हे आयज आनी भायर सरलेले आहा. सो मागता हे सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा कडेन स्पेशली पुलीस तुमी आयज आतांचे आतां हिंगा येवचे, हे काम बंद उडोवचें. तांकां सांगचें हिंगा आनी काम करचें न्हू. वन मोर डिपार्टमेंट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड you all should come here. No one is allowed to work so late at night. They are creating noise pollution. They are also polluting the river with all the pollutants. तुमकां आतां फुडें दाखयता थिंगा एक नाला आहलो थिंगच्यान आयज सगळे सुवेज भायर सरता. हे सुवेज कशें भायर सरता आमकां खबर ना. सो अगेन पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एंड हेल्थ डिपार्टमेंट they will have to come here, inspect this water, do the water testing and how this institute or this hotel is allowed to discharge all sewage water into the sea, into the next to Bambolim beach. So मागता सगळे ऑथॉरिटीजांकडे तुम्ही येवचे. हो प्रोजेक्ट कितें आहा ते तुमी सायट इन्स्पेक्शन करचे आनी हे डेफिनेटली हिंगा इलिगलिटी चालूच आहा. सो हो प्रोजेक्ट तुमी बंद उडोवचो. फोटो काड. पळय तुमी पळया हे आतां सगळे एक्सकवेशन करता ते. ना आमकां ट्रान्सपोर्टिंग करूंक नाका न्हू. हे तुमी पळया केदे व्हडले मशीन्स ऑलरेडी येयले हिंगा. पळय कशें ते मेटल स्ट्रक्चर काय घालता ते तुमी पळया. ते दाखय हिंगा वचोंक जाता आमकां. हे तुमी पळोवंक शकता. हे सगळे सुवेजाचे वॉटर. हे तुमी पळया कशें घालता ते मेटल स्ट्रक्चर. हे सगळे डेब्रीज ऑन द बीच आहा. सामान पळयात थिंगा
आणि केदोळ हे पळया तुम्ही. प्रॉपर्टी आता टायम कितलो लागला तो पळया तुम्ही. ऑलमोस्ट 8 जाली आणि हे काम फुल स्विंग चालू आहा. आणि हे जेन्ना आमचे लोकल्स तांकां क्वेश्चन करूंक येता हे दादागिरी करतात. हे दादागिरी करून सांगत नाही आमच्या लोकांक. हिंगा एक नाला आहलो तो नाला आतां बंद केला. होतो एक नाला आहलो थिंगा तो नाला एक बंद केला. सो हे आयज तुमकां गोवंक जाय आयज हिंगा बांबोळे बिचार कितले डिस्ट्रक्शन चालू आहा ते. सो मागता सगळे आमचे आरजीचे लोकां कडेन मागता शिड्डोना आमचे बांबोळे आनी आमचे नावशेकारां कडेन तुमी आतां परतून एकठांय जावचे आनी तुमचो आवाज उठावचो. सिमेंट ट्रक आता मानक लोक आनी 3 येवपाचे ना ना थिंगा हे थिंगा ती वॉल हे करता न्हू ते हायटीन पावली. ते कितें करूंक सोदता हे पळय हो पळय आतां भावन पळय टॉर्च मारला पळय जाता व्हडली आनी हिंगा पार जाता मागीर ते ह्या दर्यान आनी ते मागीर ते आख्खे पोगला तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.